म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान म्हापसा नगरपालिकेक नोटीस काडल्या आणि ह्या नोटिसीन तेंच्यांनी अशें नमूद केलां की जे म्हापसा फिश मार्केट आहा हे फिश मार्केटांची सगळी घाण आसा, सगळी क्लिननेस ना, सगळे अळशीक जाल्ली आहा सगळी आणि ताका लागून हेच्या पयलीं बीन डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटर आणि म्युनिसिपालिटी यांच्यांनी जॉयंटली इन्स्पेक्शन केल्लें आणि तेन्ना पासून हेल्थान तांकां सांगलें की जो पर्यंत हे क्लिनस आणि सगळी जी अळशीक बिळशीक आहा ती जो पर्यंत जाग्यार पडना तो पर्यंत तुमी थंयसर एक्टिविटीज सगळ्यो करूं नाका म्हणून तरी आसतना त्या उपरांत तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। हेका लागून आतां परतून काल 15 तारीख म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान म्युनिसिपालिटीक लेटर केला की जो पर्यंत ते क्लिननेस ना आणि लीपपणाची जो पर्यंत जाग्यार पडना तो पर्यंत उदकाचें कनेक्शन आणि लायटीचें कनेक्शन हे डिस्कनेक्ट करपाचें आणि केल्या उपरांत आणि जो पर्यंत हेल्थ डिपार्टमेंटाक जो पर्यंत तांकां थंयसर दिसून येना की बाबा थंयसर क्लिननेस जाल्ली आहा, सगळ्यो अळशीक बिळशीक सगळी काडलेली आहा, बुरशेपणां बीन सगळी कांय जायना हे जेन्ना तांकां जाग्यार पडटलें आनी अशें जेन्ना तांकां दिसून येतलें तेन्नाच ते परत स्टार्ट करचें म्हणून। स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम फडते।